मोगाल बाबा भयणानो, आयज तावन आमी माय मारेचे पोरबेक 9 दिसांची तयारी सुरू करता. आयज तयारेचो पयलो दीस. तर एका दिसा आमी एका विशयाचेर लक्ष घालून आमची आत्मीक तयारी करतल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारयेन केलें तशें वटपण सोडून ल्हानविकायेंतल्यान जेजूक गोबाय दिवया. माय मारिया ल्हानविकायेन बोललेली अस्तोरी आसली देखूनच देवाक ती भोव मानवली आनी देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावपाचें भाग फावो केलें. हो आयचो विशय मनान धरून आतां देवाचें उतर आयकुया आनी नियाळ करून नोवेनाचें मागणें करुया. डायसिजन पास्टोरल सेक्रेटरेट आनी ही नोवेना अर्थ बरीत जावंक एक ल्हान पुस्तिका भायर काडल्या. तुमी तशेंच करात. हे सगळे नियाळ ह्या पुस्तिका वेले हांवें घेतल्या. दर एका विशया वयर ह्या आमच्या पाद्री भावांनी नियाळ तयार केल्या, तांकां म्हजे दिनवास. तर आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी पयलें वाचप आमी सदांचे मिसाचें घेतल्या, पुणून वांजेल शुभ वर्तमान लुकाच्या पुस्तकांतले आमी घेतल्या. आंकवार मारेच्या जिविता वयर नियाळ करूंक. पयलें वाचप. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. आवेसवर पयलो वोडी 17-25. बाबा भयणीनो, पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला. आनी क्रिस्ताच्या कुर्साची शक्ती नपयत जायना जावंक मनशाचे जाणवायेच्या उतरांनी ते परगट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना. इबाड जातात तांकां कुर्साची शिकवण म्हणल्यार एक पिशेपण, पूण तारण मेळ्ळां तांकां म्हणजे आमकां ती शिकवण देवाची शक्ती. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, जाणाराचे जाणवायेचो हांव भस्म करतलो आनी बुदवंताचे बुद्धीचो हांव नाश करतलो. जाणार ते खूंय आसात, शास्त्री ते खूंय आसात, ह्या आमच्या काळाचे तत्व गिन्यानी ते खूंय आसात. ह्या संवसारांतली जाणवाय देवान पिशेपण कशें लेखूंक ना जायत. खरेंच म्हणल्यार देवान आपले जाणवायेन थारायलोले प्रमाणे संवसार आपलेच जाणवायेन देवाची ओळख घेवंक शकलो ना. देखून आमी परगटाव त्या निरोपाच्या पिशेपणा वरवीं बावाट दोतोल्यान तारण दिवंक देवाची खुशी जाली. जुदेव लोक खुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता, पूण आमी परगटाव तो कुर्सार किळायलोलो क्रिस्त. हो जुदेवांक कांटाळो आनी ग्रीकांक पिशेपण, पूण देवाची आपोवणी आसा तांकां, जुदेवांक तशें ग्रीकांक, तो क्रिस्त, देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता त्या मनशाचे जाणवाये परस ओदी शाणें, आनी जें कितें देवाची असोक्ताय दिसता ते मनशाच्या बळावून ओदीक बलिश्ट. देवाचे उतोरे. देवाचे वरदकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोड पडला. सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोड पडला. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोषाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक ओसरी वाकाणी सोबता. सितार वाजोवन ताका तिदवासात. 10 तारांची किनोरी धरून ताका सोडगितां गायात. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोड पडला. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची, नीत आनी प्रमाणीकपण
ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोड बोदला. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोड बोदला. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पोर फिस्कुटायता. पोरजांच्यो कल्पना तो निर्फळ करूं सोदता. पूण सर्वेस्पराची मांदावळ सासनाची. ताच्या काळजाचे वत्रेक सोस्तीचे सोस्तीक तगतात. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोड बोदला. उद्गार: सर्वेस्पराक जोय जोय. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक मागणे करून जागृत रावात. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मारयेन म्हणले, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मोरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यो सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दया, आपल्या बावळ्याची तो शक्ती दाखयता. कालसांत गोर दवरतल्यांक दुस्पटायता. पोदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. हीन होलक्यांक उंच उबारता. मुखेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे सोस्ती खातीर सोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो, आपले काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकरांक शेरोडां घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. भयणी बाबांनो, कोंकणी ओपारी वो मुंडण्यो जावन आसात आमचे पारंपरीक दायज. पुर्वजाचे दर एके मुंडण्यांत अमोलीक भांडार लिपलोलें आसा. एक एक मोडणी जावन आसा चालून घालून काडलोलें सोत. मुंडण्यांतल्यान शाणेपण स्पश्ट जाल्या शिवाय रावना. मूय जावशी साकर खावशी, वाघ जावशी लाकूड खावशी, ही अशी एक पुर्वजांची मुंडणी आसा. मूय जावप म्हणल्यार ल्हान जावप आनी साकर खावप म्हणल्यार सुकेस आनी समाधानी जावप. वाघ जावप म्हणल्यार आपूण आपल्याक व्हड म्हूण समजून दुसऱ्याक किकोन करप. दुसऱ्या उतरांनी एक मनीस गोरवान फुलोवन हेरांक सकयले नोदरेन लेखप. हाकाच लागून ही मोडणी व्हडपणान वो गोरवान भरलेल्या मनशाक उल्लेखून म्हणटात आनी त्या मनशान ल्हानवीक जावपाक तातूंत उद्देश मेळटा. ल्हानवीक मनीस सगल्यांक आवडटा आनी मानवता. ल्हानविकाय आपणायतले मनीस सुकेस आनी समाधानी जातात. ह्या संदर्भान सेंट ऑगस्टीन म्हणटा, Pride transformed angels into demons, but humility transforms humans into angels. आयच्या शुभ वर्तमानांत मारयेचें तुस्त गीत आमच्या कानार सादता. हें तुस्त गीत ल्हानविकाय आनी गर्व हांचे विशीं खबर करता. देव ल्हानविकांक उंच उबारता आनी काल जमोनान गोरवी तांची दुस्पोट करता अशें तुस्त गीत स्पश्ट करता. मारयेची ल्हानविकाय देवाक आवडली आनी मानवली. ताका लागून देवान तिचे ल्हानविकायेचेर दोयाल दिश्ट घाल्ली. ह्याच कारणा खातीर मारिया ह्या तुस्त गितांत देवाची वाखाणणी करता. मारिया आपल्या देवपुताची आवय जावचे बाग फावो जालां देखून देवाक दिनवासता. मारयेन आपल्याक देवाची चाकोन हें उतर वापरलां. तिणें व्हडपणान बरोवन चाकोन हें उतर काडून नशीबवंत वो दुसरें खंयचें व्हडपणान बोल्लोलें उतर वापरून आपल्याक मान मेळून घेवं येतालें. चाकोर हें ल्हानविकायेचें उतर ती वापरता. तुस्त गीत सोंपतना मारिया सुमार 3 म्हयने आपले सोयरे एलिझाबेथाशी रावली अशें सांगून दिता. तिचेशी रावून तिची सेवा केली अशें पवित्र पुस्तक सांगता. दुसऱ्यांची सेवा करप म्हटल्यार आपल्याक ल्हान करप. माय मारयेची ल्हानविकाय
हे सेवेचे कोरणे वरवीं दिसून येता. मारियाच्या ल्हानविकायेर देवान आशीर्वाद घालून तिका स्वर्ग आनी संवसाराची राणी हो मुकुट फावो केलो. तर थोडे प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. दुसऱ्यांची सेवा करप म्हटल्यार एक उणेपण आनी कमीपण अशें हांवें लेखलां काय? म्हाका व्हडपण मेळून घेवपाक दुसऱ्या लागीं कारण नासतना वाड विवाड केला काय? म्हजे भितर वाग रोचून हाडला काय? हांव व्हडले जातीचो हांव पळोवंक रुपेस दिसता, हांव सुबेज शिंकलां असलें चिंतप घेवन हांवें दुसऱ्यांक किकोन केल्या काय? दुसऱ्यांक खाला उडोवन हांव वयर सरूंक शकता असली मानसिकता घेवन हांव जियेलां काय? कांय पावटी जीं कोण ल्हानवीक आसात हें जाणा जावन आमी तांच्या शेगुणाचो फायदो काडला काय? जेजूचे ल्हानविकायेचे गोबाय जावंक माय मारयेचो आदार आमी मागुया आनी हो विशय मनांत धरून नोवेनांचे मागणे आतां आमी करुया. पवित्र कुर्साचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बेलंकनी भलायकेचे सायबिणीक नोवेन. ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्र त्रित्वेन, तुका सुरवेक थावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते गोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. ए दुखोवलेल्यांचे माये, तुवें हे कुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक केरीत शेकाय बसायल्याय, तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनोती करतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर, ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उचारच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तेच कुशलकायेन जी कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली म्हजे मागणे आयकून घे. ए देवाचे माये, हे म्हजे नोमान तुका गाब्रिएल बोडब्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलोले. हे म्हजे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे संस्थेल्याचे बुजवणदारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पावसांत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतलें. म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळोय. आमेन. आतां 9 पावटी नोमान मोरये म्हणच्यो.